काल राती गांजा हांगासर ही जी मेजर पायपलायन आसा जी ओपा वयता म्हटल्यार गांजा साकून जी ओपा 900 मिटराची जी डाया पायपलायन आसा ही राती प्रेशर चड जाल्ल्या कारणान ही जी तेजे आउटलेट आहा जे पॅकींग आहा ते सुटले आनी जवळ जवळ हे सगळे उदक आहा ते काल राती ड्रेन जाल्ले आसा हांगासर रस्त्यार आनी आतां हांगासर WRDचे मनीस येयल्ले आसा म्हाका दिसता सद्या उदकूय ओपा सद्या मेनटेन करपाक लागून ही जी पायपलायन आहा ती सरसर गांजेचें उदक ओपा सप्लाय करताले आनी सद्या तात्पुरती तेंच्यांनी अल्टरनेट सोय केल्ली आसा आनी हेजे जे ब्लास्ट जावन आपण फक्त पॅकींग जाले हेजे सुटलेले आसा तेन्ना हे पॅकींग वेवस्थीत करून आयज सांज पर्यंत जशे चीफ इंजिनियर आशिल्ले हांगासर WRDचे तेणें सांगलें सांज पर्यंत हे कंप्लीट जातलें आनी रोखडेंच उदक ते आसा तशें ओपा मेनटेन करतले म्हणून. राती ते जायना फुडें हांवें फोन केलो जो इन्चार्ज कोण आहलो केपें सर आमचो ही ताका फोन करून सांगलें अशें अशें जालां. इमिजिएट तो येयलो पंप बंद केलो आनी आमी सकाळचे 7:00 येता म्हणपाले. सो ते येयले पायपलायन तेंच्यांनी चॅक केली आनी तेंच्यांनी इमिडिएट आतां काम चालू केलां. आयज रात सुद्दां रावन ते काम चालू करतले आनी फाल्यांच्यान पायपलायन चालू करतले अशें सांगलां तेंच्यांनी. हय हेज्या एकदां पयलीं जाल्ली पूण तेंच्यांनी त्याच दिसा रिपेर केली ती. सो आतां हे सेकेंड इन्सिडंट आनी मातशें आतां मोठें जालें तें कित्याक उदकाच्या भितर 2 गाडयो बिडयो पडल्यो. सो इमिडिएट तेंच्यांनी पंप बंद केलो आनी इमिडिएट एक्शन घेतली तेंच्यांनी आनी सकाळीं फुडें आयले ते. गांजेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.